प्रमाणे सुवार्ता 6 अध्याय पहिल्या वाक्यतावन 10वें वाक्य. स्नान दिवन आपूण जुवां वरणी सडसीस करता अशें फारिसांवांच्या कानान पडलां म्हूण जेजूक कळीस जालें. निजाकी जेजू खुद्द कोणाकय स्नान दिनातलो स्नान दितले थंय तेजे सीस देखून जुदेयाक पाटकर परत्यान तो गलिलियाक गेलो. वाटेर समारिया प्रांत ताणें उतरून वचूंक जाय आशिल्लें. समारियांतल्या शिकार नांवाच्या एका शहरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्यार लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आशिल्ली. जेजू पैणाच्या पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार 2 वरांचो वेळ तो. तेन्ना समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवूंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार, तर तुवें म्हजे लागीं पिवूंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवूंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आशिल्ली आनी तुका झरीचें उदक दितो आशिल्लो. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्त. हें उतार आमी नियाळत आसतना तुज्या दैवीक सक्ते मुखांतर म्हाका तें वांटून घेवंक कृपा फोव कर आनी तें कोण आयकता तांकांय तुज्या दैवीक सक्ते मुखांतर आयकूंक आनी ह्या मुखांतर हर एकली जिवाळ जावंक कृपा फोव कर सुमया. आमीन. आयच्या दिसा ह्या वाचपान आमी पळयता सोमीन जेजू पुरासणेन आसलो हांगासर आमी पळयता. मनशाक आयच्या ह्या दिसांनी कोणा कडेन विचारल्यार सगळो मनीस थकोन गेला. एका डॉक्टरा कडेन विचारल्यार तो म्हणटा आपणाक मस्त पुरो जाता, कितलें केल्लें इतलें ना, आत्तां ही नवी नवी पिडा, कितें केल्लें इतलें म्हाका फावना आनी ह्या खातीर सगळो हांव थकोन गेला म्हणटा. एका चार्टर्ड अकावंटंट गेल्यार तोय म्हणटा नवी नवी कानुनां अर्जंट करतात, नवे नवे रुली हाडतात, म्हाका भारी कश्ट जाता, निजावन थकोन गेला म्हणटात. एक आवय कडेन विचारलें म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक पळोवन आनी काम करून भायर येवन काम करून म्हाका सगळो हांव थकोन गेला, म्हज्या कारणान भारी कश्ट जाता म्हणटा. एका भुरग्या कडेन विचारल्यार म्हाका शिकून थकलां, कितलें शिकल्यार येना आनी इतलें स्पर्धात्मक कितलें मार्क्स काडल्यार पावनात आनी कितलें डिग्री काडल्यार बरें काम मेळटा आसतना सगळें जिवनच थकोन गेला म्हणटा. व्यापारस्ताचें सांगूनच प्रयोजन ना. खरो एकलो व्यापारस्त म्हणटा सगळें हांव सोलवून गेला ह्या कोरोना वरवीं आनी इतर संगते वरवीं सगळें बिजनस पडलां, सगळें जिवनच थकोन गेलां. परच्या दिसा एक टिचर मेळ्ळी आनी ती म्हणटा खंयचें म्हणे काम वय, एक टिचरीचें काम न्ही, खंडीत जावन म्हाका टिचरीचें काम पुरो जावन गेलां म्हणटा. जालें तें मॅनेजमेंटाचें खंयचें इस्काल चलयता तो एकलो व्यक्ती मेळ्ळो. तो म्हणटा हाता म्हणे इस्काल चलोवचें न्ही बाबा, ह्यो नव्यो कानून येवन नवे सिस्टम येवन इसल्यान भुरगीं फीस दिनात, तिसल्यान टिचरांचे प्रॉब्लेम, तिसल्यान सरकाराचे प्रॉब्लेम, कोणाक जाल्यार हें काम नाका बाबा, म्हाका पुरो जालें बाबा म्हणटा. आज तुमी जिवनांत पळयलें जाल्यार हर एकलो मनीस म्हणटा हांव थकलां, हांव कितें जालां थकलां, पुरासण जाल्या, म्हाका पुरासण जाल्या. आनी असल्या पुरासणेर आसता आसतना हे नव्या वर्सा हांवें तुवें कशें तरी एक जिवाळ जावचें म्हणलें चिंताप आज मोठ्यान आमी एक नियाळ करता. आयच्या दिसा ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना वाचपान आमी पळयत आसतना जेजू जुदेयाक फाट करून परत्यान तो गलिलियाक येता. जुदेव जावन आसलो जेजू. थंयसर
थंयसर बरें करनाच आसलो तरी पूण लोक हे शास्त्री फर्जेव कितें पुरा उलोवन आसा जाल्यार तोत्त कितें करता ताणें कितें करचें चड जेजूकी चिंता नाका हांगासर नाका हांकां हांवच आपूण चड सीस करता म्हणून हे चिंतात आनी त्या देखून नाका हांगा नाका हांव सिदा गलिलयाक येता म्हणटा पूण गलिलयाक वता आसतना थंयसर ताका अनेका पयसल्या वाटेन वच येत आसलें पूण थंयसर सामरियाच्या मदल्यान एक वचूंक ताका एक अवकाश आसलो आनी ह्या सामरिया प्रांत त्या प्रांतांतल्यान तो वचूंक अशें येता आनी त्या प्रांतांतल्यान येता आसतना जेजूक थंय स्वाभावीक तरान ताका पुरासण जाता कित्याक तो एक मनीस देव जावन आसलो देव पूण तशेंच मनशा पूण ताचें तें आशिल्लें आनी पळयत पुस्तकांत आयच्या दिसा आमी पळयता थंयसर पळयत पुस्तकांत 6वें वाक्य म्हणटा थंय जाकोबाची बांय आसली कोणाची बांय आसली जाकोबाची बांय आसली बांय कितें दिताली सगळ्यांक उदक दिवन एक तराचें बोळ मेळाशें करताली थंय आनी जेजू पैणाच्या पुरासणान आयलो तसोच त्या बांयच्या कांठार बसलो जेजू की हे जावन पुरासण बगली आनी तो कितें आशेता ह्या पुरासण जाल्ल्या वेळार म्हाका खंयसर म्हणून इल्लें उदक म्हणल्यार म्हजो जीव नव्यान भरतलो म्हणून तो थंयसर आयिल्ल्या सामरियाच्या स्त्री लागी म्हणटा जेजून तिचे लागी विचारलें म्हाका पियूंक इल्लें उदक दी कित्याक उदक जाय आमकां कित्याक म्हळ्यार परत आमी जिवाळ जावंक जाय आयच्या प्रस्तूत परिस्थितीर हांव आनी तुवें जिवाळ जावंक आव्हान तो आशेता तरी पूण कशें जिवाळ जावचें म्हणलें सवाल म्हजे थंय आनी तुजे थंय मुस्तुबटी उब जाता कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन तकल्या खंयसरी उजवाड म्हाका आनी तुका दिसता आसना पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचेर हांवें आनी तुवें आधार घेतिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं जिवाळ जावंक परत शकता एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सावल दाविदाक जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता आसतना हो दावीद सुकोन काणगोनो थंयसर धांवता आनी उपरांत तो एक कडेन आसता आसतना एका अमालेतेकर थंयसर येवन थंयसर आसलें तो खंयसर वस्ती करता सगळे जाणी नाश केलें पळयत पुस्तकांत आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 33 अध्यायांत थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा ते अमेलेकेतांनी नेगेबाचेर आनी जिकलागाचेर दाड घाल्ली तांणी जिकलागाचेर आक्रमण करून ताका उजो लायिल्लो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आसलेल्या सगळ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदी घालून व्हेल्ली तांणी तांचे मदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपल्या वाटेक लागले दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासोन गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ती ताणें पळयलें आज आमच्या जिवितांत पळयत आसतना आमकां भोगता की म्हजे जिवनाचें शेत जावं करो म्हजे वृत्ती जावं करो म्हजें काम जावं करो म्हजें शिकप खंयसर गी सगळें नाश जाल्ले बरें भोगता कांय आनीक बरेंपण जावचें कशें जायत म्हणलें एक दुबाव म्हाका तुका उदेता दावीद आसले कडेन तें शहर सगळें लासोन घाल्लें इतलें लासोन घाल्लें गी आनी आपल्या मनशांचे सगळ्यांक तांणी आपोवन व्हरून गेल्ले ते आनी इतलेंच न्ही ह्या दाविदाक लोक पात्रांवचे विशीं मारूंक पळयता पळयत पुस्तक म्हणटा 4 वाक्य तावन म्हणटा दावीद ताचे सवय आशिल्ले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीक रडूंक तांकां सकत ना जाली फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सा कितलींशीं जाणां रडलीं पिडे वरवीं आर्थीक संकश्टा वरवीं आनी इतर कारणां वरवीं रडल्या रडून कंगाल जावन गेल्या आनी हांगासर दावीद आनी ताचे संगाती इतले रडले की आनी तांकां
मुखार रोडूंक सकतच तांचे थंय ना जाली आनी परत ते मुंदर म्हणटा 5वें वाक्य दाविदाच्या दोगा बायलांक जेजरेलाच्या आयुनोम आनी नाबलाचे विधवे अबिगैल हांकां बंदी घालून व्हेल्ल्यो ताचे म्हणलें कितें आसलें तें सगळें व्हेल्लें आज आमचें थंय आमचें आस्त आमचें काम आमचें कितें आसा सगळें आमचें तावन आदल्या वर्सा वेलां जावंक पुरो आदल्या वर्सा आमचें तावन आसचें जाय तितलें वेलां जावंक पुरो या थोडे कडेन मरणां जाल्यान जावंक पुरो जें कितें आमी आधार म्हूण चिंतिल्लें म्हजो तो वो म्हूण चिंतिल्लें ताका सर्वेस्परा देवान थंयसर सर्गींच्या राजाक वेलां जावंक पुरो आनी हे मकान तुका भोगोवंक पुरो आमी टोटली निराधार काम ना आमचें म्हणलें मनीस ना पिडेन पडल्या आनी कितें जालें सर रितीन आमी एक निराधार जाल्लें म्हणलें बोगाप पडोवंक पुरो पूण दावीद थंयसर कितें करता दावीद कुडलें धांवना म्हजें कितें बायल्या भुरग्यांक वेलां उरल्यांच्या बायल्या भुरग्यांक वेलां त्या देखून हांव कशें म्हणून काडना हांव फाटीं हाडिचें म्हूण तो धांवना आमचें थंय आमी भारी प्रयत्न करना आसा म्हजें गेल्लें काम फाटीं मेळाचें म्हजें आर्थीक परिस्थिती बिझनेस जाल्लें फाटीं येयचें म्हजें कितें लॉस जालां म्हजें कितें समस्या जाल्यात तें कशें म्हणून म्हाका फाटीं मेळाचें म्हणून हांव तूं प्रयत्न करता हांव पूण दाविदान तें करच्या पयल्या सुवातेर सर्वेस्पराचो आधार ताणें घेतलो पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर 6व्या वाक्यांत मुंदर म्हणटा पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवातावन धैर्य घेतलें ह्या वर्सा हांवें तुवें जिवाळ जायचें जाल्यार सर्वेस्परा थंय हांवें तुवें धैर्य घेवंक जाय म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सगळें पडोवन गेल्ल्या बरें दिसोंक पुरो आनी एक पिडा येवचा म्हणून माध्यमांनी येवंक पुरो आनी इशिल्यान हक्की ज्वरा म्हणूंक पुरो अनेक तराचे ಎರಡನೇ ಅಲೆ म्हणूंक पुरो आनी नैतिक पिडा येता म्हणूंक पुरो कांगाल जावन सगळ्यांनी आसल्यार री तुज्या बरोबर कितें आसल्यार री सर्वेस्पराक आधार जावन हांवें तुवें घेवंक जाय आनी थंयसर दाविदाचें जिवन थंयसर त्या सोलवोन मत्ती गांवन म्हणटात पळय तशें फाथर उडोवं नाका जिवेशी मारूंक म्हणून तितल्या अकमान नालिसाय बरल्यात दाविदान खेदाळा सर्वेस्परा देवाचो आधार तो मागता ताच्या जिवनांत परिवर्तन प्रारंभ जाता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा दाविदान सर्वेस्परा लागीं विचारलें हांव ह्या लुटणाऱ्याच्या पंगडाची पाट धरून वचूं ते म्हाका मेळटीत सर्वेस्परा कडेच ताणें विचारलें सर्वेस्परा म्हाका तूं मात्र आधार म्हज्या बोवारी असचे सर सन्निवेश म्हजे विरोध आसा म्हज्या मोगाचो लोक समेत म्हाका पत्रावन जिवीशी मारूंक पळयता सगळ्या अपमानान नालिसायन भरला म्हजे म्हणल्यार आस्त मास्त बोरा गेल्या म्हज्या कुटुंबाचे संदे बोरा गेल्या म्हाका कोणी ना टोटल हांव निराधार मस्तपटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवान तूं जियेत आसतना आमकां तो आधार ते आधार हे आधार समार आधार दोन आसतना आमी पवित्र आत्म्याची देवाची सकत जाणा जायना दुडू आसा म्हूण आमी चिंतलो पूण दुडवाचें खंयच चलनातल्या वेळार आमच्या मोगाचे इश्ट मंत्र आसात म्हणून चिंतून त्या आदारार आसतना त्या मनशांनी आमकां लात दिल्ल्या वेळार कितें हांव आनी तो आधार म्हूण चिंता तो आदाराचे खांबेस पडुल्ल्या वेळार थवळ हांव तूं कितें करता देवाच्या आधार मागून वेता आनी थंयसर तो देव म्हाका आनी तुका सदांच आधार दिवंक तयार आसता तो देव आनी हांगासर दावीद आपणाचें सगळें होगडावन घेता आसतना तो म्हणटा देवा तूं मात्र म्हाका आधार हांवें तूं वच म्हळ्यार येता देवा राव म्हळ्यार रावता आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा सर्वेस्पर देव मेसवाता कित्याक हो हांगासर झूज जावन हांगासर सगळें नाश जाल्ल्या वेळार दावीद कुडले तांकां पाट दन धांवना बगार तो सर्वेस्पराचेर धैर्य घेवन थासो आधार मागून ताजे लागींच विचारता हांवें कितें करीचें सोमिया आनी सर्वेस्पर म्हणटा तांची पाट धरून वच कित्याक ते तुका मेळटलें आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलें हांगासर ताका एक संदेश येता तूं वच आनी तुका जीक मेळटली अशें म्हणून
तो एक ताचे सांगता 400 जाणां काणून वेता आसतना 200 जाणां इतले थकल्यात पुरासण जाल्यात की तांकां ओळस उतरूंक जायना म्हणून 10वें वाक्य म्हणटा. आनी ह्या एका मिसांव कामार आसतना म्हळ्यार त्या अभिमेला तांच्या लोकांक अमालेके तांचे फाटलाव कर तांकां सोडवूंक जे म्हणलें त्या मिसांवर आसतना थंयसर एकलो निराश्रीत व्यक्ती तांकां पळोवंक मेळटा. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या 11 वाक्यार मैदानार तांकां एक इजिप्तकार मेळ्ळो आनी ताणी ताका दावीदाशी हाडलो. ताणी ताका खावंक उंडो दिलो आनी पिवंक उदक दिलें. त्या भायर ताणी ताका आंजुराच्या बकरेचो कुडको आनी सुक्या दाकांचे 2 गोसी दिले. हें खावन ताजे थंय जीव भरलो. पळय हांगासर ते कितें एक मिसांवार वचून आसात आनी थंयसर कोण गे इजिप्तकार अमालेकतकार जाल्यार धरना आमकां कांय म्हणी आमकां प्रयोजन पडटा म्हूण मेळात. अमालेकतकार न्ही, तांचे विरोध तांणी झुजाक वचून आसात. कोण एकलो बिरमो तो इजिप्तकार थंयसर पडोवन आसता आनी हे कितें करता थंयसर मनशापण ह्या दैवीकपण थंयसर दाखोवन ते म्हणटात त्या मनशाक खाण जेवण दितात आनी ताका बरें करून खाण जेवण दिल्या उपरांत त्या मनशा थंय जीव येता. कित्याक तो सबार दिसता न्हू खाण जेवण नाशें आशिल्लो आनी तोच व्यक्ती हांकां व्हडलो आदार जावंक पावता. कित्याक तो तेंच्या एका अमालेककारांच्या एका व्यक्तीचो गुलाम जावन आसलो आनी ताका त्या गुलामाक तांणी सांडल्लें आनी 3 दीस ताका खाण जेवण नातलें. पळय तें ताका दाविदाक करता आसतना गुर्तू नातलें. तरी पूण थंयसर कितेंगी तो एक बरेंपण थंयसर करूंक वेता. सर्वेस्पर देव थंयसर ताका आदार जावन दिता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज कितलेय कश्ट आसूंक पुरो. आमी चिंतचें जर एक म्हजें बरें घर जाल्या उपरांत मागीर हांव तें सही करता या म्हाका एक बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत हांव तशें करता. म्हाका शिकपांत एक बरें रँक येयलें, म्हाका बरें मार्क्स आयले ताजे उपरांत हांव करता. म्हाका एक बरें खासदार जालें ताजे उपरांत हांव अशें करता. भुरगीं जालीं ताजे उपरांत हांव करता. न्ही मोगाचें न्हू. तुज्या जिविताच्या जर तो जिवाळ जावंक वयता आसतना थंयसर कितें तूं बरें करनासाय ताचेर थंय हांव आनी तूं फायदो जोडूंक शकता. आनी हांगासर दाविदाक तो व्यक्ती तो एक गुलाम व्यक्ती भुकेल्लो निष्प्रयोजक म्हूण सांडुल्लो व्यक्ती तोच ताका आदार जावंक पावता आनी तो व्यक्ती अमालेकतकार खंयसर आसा म्हणून आमकां दाखयता. आनी 18वें वाक्य म्हणटा तो थंयसर दावीद तांचे विरोध झुजता आनी 18वें वाक्य म्हणटा अमालेकतांनी वेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें आनी दाविदान आपल्या 2 बायलांकय सोडयल्यो आनी उरलें कितें लूट आसा सगळें फाटीं घेतलें. तर हांवें तुवें कांगाल जावची गरज आसा गे म्हणलें सवाल. 2023 वर्सा आमचो सगळो संवसारच कांगाल जालो. तर म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सपार तरेचे कांगाल जावचें तसलें समाचार म्हाका तुका आयले जाल्यार परत जिवाळ जावन जिकोवंक म्हाका तुका अवकाश आजुनूय आसा मोगाच्यान आजुनूय आसा. आनी तो जावन आसा सर्वेस्पर असो आधार हांवें तुवें मागोवंक जाय. आनी केदळ सर्वेस्पर असो आदाराचेर हांव आनी तो वंदून आसा. म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सर्वनाश जावन गेल्या रे सर्वेस्पर देव परत म्हाका तुका जिवान जिवाळ करूंक शकता. आनी वो दावीद राय तें घेवन वता आसतना थंयसर लूट वांटूंक वता आसतना 400 जाण आशिल्ले तातूंत 200 जाण मात्र आशिल्ले आनी ते 200 जाण म्हणटात ह्या 200 जाणां उरल्यांक दिवचें नाका कित्याक ते आमचे वांटो झुजोवंक येवनात. पूण दावीद म्हणटा ना तांकांय दिसय कित्याक ते आमचे सांगता थंय मुसार आयल्यात. थंयसर दयाळाय दाखयता मात्र न्ही त्या 400 जाणांक वांटून घेवंक दिता मात्र न्ही ताज्या इश्टमंत्रांक कोणाक पुरा 26वें वाक्य म्हणटा सर ताज्या इश्टांक खंयसर आसल्यांक पुरा तांकां तो लूट दंड दिता आनी तांकां संतोश भरीत करता. आज हें वागदान हें चिंता म्हाका तुका एक नव्या धैर्यान भरता. कित्याक 2023 वर्स सगळे सांगतात भारी कश्टलें आनी मुखार एक कश्ट आसात म्हणटाले. पूण केदळा हांव आनी तूं देवाच्या आदाराचेर जियोवंक प्रारंभ करता सगळें परत कितें होगडावन घेतलां तें म्हाका आनी तुका मेळोवंक आमकां शकता.
आम्ही पळयता रायांच्या पहिल्या पुस्तकांत 19 अध्यायात आम्ही पळयता थंयसर एलिया प्रवादी त्या 450 बाल प्रवादीक जिवेशी मारल्या उपरांत पावस आयलो 3.5 वर्सांतलो मागीर पावस आयलो ताजे उपरांत त्या बाल प्रवादींक जिवशी मारल्या वेळार ती जेजेबेल राणी त्या एलियाक सांगून धाडटा फाल्यां भितर तुका हांव लागाट करता आनी एलिया भिरमो धांवता कित्याक म्हळ्यार ताका लागाट करता म्हूण बेश्टायला आनी थवळ आमी पळयता त्या बेश्टावच्या वेळार जीव वचोवच्या खातीर एलिया धांवता आसतना 3रें वाक्य म्हणटा एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वचोवच्या खातीर पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या भेर शहरांत पावलो आनी आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो आरण्यान एकादशीची वाट समकून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. आज आमच्या मदें आमकां कोणाक बगता आनी वाचून सुप्रयोजन ना सर्वेस्परा एकटी म्हजो जीव काड म्हाका आनी साध्य ना सोमिया म्हजे कडल्यान जिवंक साध्य ना एकटी म्हजो जीव काड सोमिया म्हाका साध्य ना ह्या संवसारार जिवंक म्हूण बगता की मोगाचें न्हू. एलिया प्रवादी तो बळिश्ट प्रवादी जावन आसलो जाल्यार ताकाय तशेंच बगलें सगळो थकोन गेल्लो सगळो पुरासाणेन भरलो पूण सर्वेस्परा देवाचो आदार एलियाक मेळटा आनी परत ताजे थंय जिवाळ सकत वळटा कशी पळयत पुस्तक म्हणटा तो आड पडलो म्हळ्यार एलिया प्रवादी आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी का ताणें आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर बजलेली एक बकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें ताणें खेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत तो आड पडलो पळयलें इल्लें खेलें थंयसर न्हिदता परत देवदूत ताका उठयता परत देवदूत उठयता म्हणटा मुखलें वाक्य 7वें वाक्य म्हणटा पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे बोटी आयलो आनी ताणें ताका आपटून म्हळें उठ आनी का ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो त्या खाणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. हें कित्याक म्हाका तुका उपकार पडटा मुखले दीस कश्टाचे दीस म्हणून साबार जाण साबार रितीर सांगलां जावंक पुरो माध्यमान आयलां जावंक पुरो आमच्या मोगाची पुरा सांगता जावंक पुरो मुखले दीस कश्टांचे पूण हांव आनी तूं सर्वेस्पराचेर आदार दवरल्या वेळार आतांच सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका कितें पुणें दिता आनी मुखले खाळके दीस आसल्यारय सर्वेस्पर देव त्या दिसांनी आमकां जायचे तितलें पावचे बरी म्हाका आनी तुका तो दिवंक शकता. हे एलिया प्रवादीक कांयच नाका मरणच म्हाका पुरो म्हणल्या कडेन ताकाय तो देवदूत दिवन खाण जेवण दिवन त्या खाणांत 40 दीस तो सोलोंक लागता कित्याक ताका बकरी दिल्ली आनी उदक दिलें तुवें आनी हांवें सर्वेस्पराच्या आदाराचेर वय वर्स हांवें तुवें प्रारंभ करता आसतना सर्वेस्पराचो आदाराचेर हांव आनी तूं जिवन आसता आसतना मुखार कितेंय आसूं दी खालेंय आसूं दी पूण त्या दिसांनी कशें हांवें तुवें समाधानान जिवंक साध्य आसा ताका जाय जाल्ली सकत ताका जाय जाल्लें उत्पन्न ताका जाय जाल्लें बळ ताका जाय जाल्ली संगती म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर दिवंक शकता आनी मुखले खंयचे दीस आसल्यार हांवें तुवें भिवन जियेसय म्हणून ना. एझेकियेल प्रवादी ह्या पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू 37वें अध्यायांत थंयसर एझेकियेल प्रवादीचें एक दर्शन तो देखता आनी त्या दर्शनांत तो पळयता पुरा सुकी हाडां आनी सुकी हाडां पळयत आसतना सर्वेस्पर देव विचारता ही सुक्या हाडांक जीव दिवंक शकता आनी प्रवादी एझेकियेल म्हणटा म्हाका गुत्तू ना सोमिया परतून तें तुका मात्र गुत्तू तें मात तुका मात जाणाय. तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या हाडांक सुकोन सुक्कट जाल्ल्या ह्या हाडांक प्रवाद करून सांग हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात
तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो आनी एक कडकडो जालो आनी हाडांक लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी ताचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपून येतली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा 4 वरांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवोवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावलीं. एक व्हड अगणी सैन जालें. पळयात, सुखी कांयच ना म्हणलीं हाडां. सर्वेस्पराच्या एका उतराचेर महासैन जावन परिवर्तन जाता. आनी सर्वेस्पर देव ह्या एझेकिएल प्रवादक 11 वाक्यान म्हणटा, तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ही हाडां सगळ्या इस्रायलाचें घराणें. ती म्हणटात, आमची हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो नांपयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हज्या परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. आनी हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. कशें हांव आनी तूं ह्या समाजीन चिंतून आसा. हांव जालें सगळें केलें, आमी एका सुक्या हाडा बरीं, आमकां कांयच बरवसो ना जाला म्हूण हांव आनी तूं जियोन आसा. हांव तशेंच ह्या एझेकिएल प्रवादाच्या काळा वेळारी इस्रायल लोक चिंतून आसलो आनी थंय वळ सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या मनशांक परत जीव दिवचे सकत म्हजे लागीं आसा आनी हांव तांकां जीव दितलो. तर हांवें आनी तुवें कंगाल जावची गरज आसा म्हणलें सवाल. आदल्या वर्सा जें कितें हांव आनी तूं कंगाल जाल्ले, हांव जें कितें सगळो संवसार कंगाल जाल्लो, ह्या नव्या वर्सा हांवें आनी तुवें जिवाळ जावंक जाय. ह्या कंगालपणांतल्यान हांवें आनी तुवें भायर येवन एक जिवाळ व्यक्ती जावंक जाय आनी ह्या सर्वेस्पराच्या भरवश्यान हांवें आनी तुवें बरें जिवन जिवंक जाय. त्या देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 अध्यायांत 29 वाक्य अशें म्हणटा, थकलेल्याक तो सकत दिता. हांव आनी तूं थकल्या वास. सर्वेस्पर म्हणटा, थकलेल्याक तो सकत दिता, बोळ नतल्ल्याक तो घटाय दिता. युवक थकून आनी दमून वेतीत, तरणाटे आदलोवन पडटीत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा बरीं तांकां पाकाटे पडटले, तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण दमची नात. पळय कितले एक स्पश्ट तरान सर्वेस्पर देव सांगता. युवक थकून आनी दमून वेतीत, ग्रस्त मनीस, युवकपणा बरी बरे घटाय मनीस, बरी बरी बॉडी घट्ट आसले मनीस, या सोबे सुंदर मनीस, कितें बरो आसली, तीं थकलीं तरी हांव आनी तूं जर तर सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवरता, थंय वळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नव्यान बोळ मेळटा आनी आमी कितले धांवल्यार आमी थकाना, आमी पुरासण जावचे ना. कित्याक सर्वेस्पराचें बोळ म्हजें थंय आनी तुजें थंय वळटा आनी त्या शक्तीन ह्या सगळ्या वर्सां हांव आनी तूं जिवाळ जावन जिवंक शकतले. हांव त्या देखून आयच्या ह्या वचपांत आमी वसिल्ल्या सांजुवांचे 4 अध्यायांत आमी पयले तावन 9वें वाक्य वसलें आनी थंयसर आमी पळयलें, स्वामी जेसू त्या स्त्रिये लागीं उदक विचारता. कित्याक तो पुरासन जाल्ली, ताका जिवाळ जाय जे आसलें, उदक पिल्यार एकट्याक बोळ येता. पूण ती स्त्री म्हणटा, तूं सुदैव, हांव एक समार्याकार, तुजे कशें तुका हांवें उदक दिवचें. आनी जेजू म्हणटा, जर तर हांव कोण म्हूण करता आसलो जाल्यार तूंच म्हजे लागीं उदक विचारता आसलें आनी हांव तुका झरीचें उदक दितो आसलो. आनी हें झरीचें उदक आज म्हाका तुका गरज आसा. जेजू ताका म्हणटा, थंय म्हणटा, स्त्री म्हणटा, म्हाका जाल्यार दी. आनी जेजू म्हणटा, तुज्या घोवा कापोवन हाड. घोव म्हळ्यार कितें?
घोव म्हळ्यार विविध रितीन आमी अर्थ दिवंक शकता जावंक पुरो, पूण सामान्य तरान एक कॉमन सेन्सार एक घोव म्हळ्यार एका स्त्रीयेक आदार, एका स्त्रीयेक आदार आपलो न्हवरो. त्या वेळच्या काळार तावन स्त्री घरात आसतली, दादलो गळोवन हाडटलो. आतां दोगांय गळटात जावंक पुरो, पूण आजुनूय एक दादलो म्हळ्यार एका स्त्रीयेक आदार. आनी स्त्री म्हणटा घोवच ना म्हणटा म्हाका आदारच ना. आनी थवळ जिजो म्हणटा तुका 5 दादले जाले, 5 घोव जाले, आनी आतां आसा तो तुजो घोव तो न्ही. म्हाका न्हू तुकाय सबार जण ह्या जिवितान आदार जावन आसले जावंक पुरो. मुजे ते अशें स्टेटस हांव एका हुद्द्यार हांव तूं आसलें हांव जावंक पुरो, आनी तो आदार म्हूण हांवें चिंतलें, पूण आज आमी निराधार जाले. म्हज्यान तुजें बिजनस, म्हज्यान तुजें काम म्हाका तुका आदार जावन आसलें जावंक पुरो. म्हज्यान तुजें सोबाय म्हज्या आदार जावन आसलें जावंक पुरो. म्हज्यान तुजें इश्ट मंत्र आदार जावन आसलें जावंक पुरो. सकड सबार संगती म्हाका तुका जिविताक आदार जावन आसलें जावंक पुरो. स्वामी जिजो म्हणटा जें कितें तूं आदार म्हणून चिंतून आसाय सगळें निराधार जाता. पूण जर तर तूं म्हजे थंय येवन म्हजो आदार तूं घेताय, म्हजे थंय तूं जिवंक आसताय, पवित्रत्वाचें स्वीकार करताय, म्हजी जिविताचे जर तूं स्वीकार करताय, तो परत जिवाळ जाताय. आनी त्या देखून 13व्या आनी 14व्या वाक्यांत स्वामी जिजो म्हणटा जेजून जाप दिली हें उदक पियेल्लो म्हळ्यार बांयचें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणयता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान कितेंच ताण येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताजे भितर एक जर जावन सस्तीक जिविताक उमाळून व्हरतलें. सदांच तुजें तें जिवाळ सकत आसतलें. आनी हें आयकल्लें ते सामारेकाची स्त्री थवळ एक जिवनान सगळी थकून गेल्ली. 5 जाण धरले जाल्ले, पूण ताका समाधान ना. सोवे थंय आसा थंयसर समाधान ना. पूण केदाळा हे जिजूचें उतार ती आयकता, ती धांवता सगळ्यांनी घरांनी येता आनी सांगता पळया आमी मेसियाक पळयलें, येया तुमी. तिचे ते एक नवें जिवाळ सकत भरली. आज तर मोगाचें न्हू हांव आनी तूं सर्वेस्पर स्वामी जिजू लागीं जिवाळ सकत आज तूं मागया. पटल्या जिविताचें कितें हांव तूं थकून गेल्लें, हांव तूं पुरासणे आसलें, आनी कितेंच नाका म्हूण बगलें, जिवनच नाका म्हूण बगलें जावंक पुरो, पिडेन जावंक पुरो, खंयच्याय कारणान जावंक पुरो, जिवन नाका म्हणल्या कडेन थकलेल्या कडेन आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उलो दिता आनी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे सर तुजें आदार म्हूण कितें तूं उरलें तूं आदार म्हूण चिंताय सगळें सोड, म्हजे लागीं ये. हांव तुका आदार जावन रावता आनी केदाळा तूं म्हाका तूं आदार जावन घेताय. थवळ म्हज्या जिविताची जर तुजे थंय वळटली आनी ती जिविताची जर तुका जिवाळ दवरतली, सदांच जिवाळ दवरतली. आनी खंयसर तूं वेताय थंयसर तूं आशिर्वादी जातलें. खंयसर जाल्यार खंयचेंय तुका कितेंच तुका बाधा करूंक शकचें ना. त्या सर्वेस्परा देवाची कृपा, सर्वेस्पर देवाचें बळ तुजे थंय सदांच आसतलें. तर मोगाचें न्हू आज आमी एक निर्धार घेवया. हांवें तुवें ह्या वर्सा आदार सोडूंक जाय. आमचें तें आसची पुरासन वचून जिवाळ जावंक जाय. आनी तो एक आदार सर्वेस्परचो आदार हांव तूं जोडया. म्हजें आनी तुजें जिवन परत जिवाळ जावं दी, आमच्या कुटुंबाचें जिवन जिवाळ जावं दी. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. मोगळा सर्वेस्परा सुमिया जिसू, तुज्या उतरां मुखांतर तुवें आमकां दाखोवन दिलें सुमिया. आमकां आमी चिंतिल्ले बरी आदार ते आमकां आदार जावंक नात. सगळे आमी निराधार आसांक सुमिया. जिवनांत थकल्या सुमिया, पुरासन भोगल्या सुमिया. प्रत्येक तरान 2020 वर्सा सुमिया जाय तितली आमकां निराशा भोगल्या सुमिया. मोकळे दीस कशे आसात म्हूण आमी नेणाव सुमिया. तरी पूण माध्यमां आनी विविध मनशांनी विविध संगती सांगता आसतना मोकळे दीस कश्टांचे आसात म्हणून सांगता आसतना आमकां भेन दिसून आसा सुमिया. थकल्या सुमिया, कंगाल जाल्या सुमिया. आज तुजे लागीं तुजो आदार आमी मागोन आसा सुमिया. सुमिया जेजू तुका आमी संपूर्ण तरान शरणागत जाता सुमिया.
तुमचो आमचो आदार सुमिया, तूं सोडून आमकां कोणी आदार ना सुमिया. तुजें जिविताची सर तुवें वाग्दान केल्ली ती आमचे थंय आतां देवय सुमिया. आमकां जिवाळ कर सुमिया, आमची कुटुंबां जिवाळ कर सुमिया, आमची समुदाय जिवाळ कर सुमिया. आमी मागता सुमिया कोण ह्या परिस्थितीर ह्या वेळार निराश जाल्यांत पुरासणेन थकल्यांत तांच्या पासून ती आमी मागता सुमिया. सुमिया तांकांय तूं आदार दी सुमिया, तांकांय जिविताची सर्दी सुमिया. हर एकल्यानी तुजेर आदार दवरचे तसली आत्मीक दिश्ट हर एका व्यक्तीक तूं फोव कर सुमिया. ह्या वरवीं हर एकल्याचें जिवन आशिर्वादीत जिवाळ जावं दी सुमिया. ह्या जिवाळ जाल्ल्या जिवनांत आमी वाडत वचून बरीं फळां आमकां दिवंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. ह्या मुखांत्र तुजी महिमा आमच्या ह्या बऱ्या जिवाळ जिविता मुखांत परगटोवंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. संवसाराचो उजवाड जावन संवसाराचें मीठ जावन जियोवंक तुवें शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे आमी जियोवंक आमकां तूं कृपा लाभय सुमिया. सर सुकलेल्या हाडांक तूं आतां जीव दी सुमिया. साबार जण जो कोण मागणे डिवायन टीव्हीर या यूट्यूब चॅनलार शालम प्रेयर मिनिस्टरच्या यूट्यूब चॅनलार पळोवन आसा सुमिया, कोण ते पळोवन आसा सुमिया, सगळ्यांक तूं आपोट सुमिया. ह्या घडये थंयसर तुजी जिवाळ सकत तांचे थंय वळून दी सुमिया. आनी तक्षण सुमिया ह्या घडये उतार आयकत आसतनाच तांचे थंय तुजी जिवाळ सकत वळोन येवन दी सुमिया. मुखल्या दिसांनी ती जिवाळ सकत तांचे थंय वाडत वचून दी आनी तांचें जिवीत घटमुट प्रकाश भरीत जिवन जिवंक आशिर्वादीत कर सुमिया. आमीन.